नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आनी अदिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। श्रीधर सतरकराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन पुजा नायकाक केली अटक। न्यायालयान सुनायली 3 दिसांची पुलीस बंदखण। मालीम जेटीचेर तकलेर फातर घालून केलो कामगाराचो खून। शेनवार रातीची घडणूक। परवरी पुलिशेंत कागाळ नोंद। फुडलो तपास आसा सुरू। मायनिंग परिणाम वाठार उणो करपाचो प्रस्ताव म्हळ्यार जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न। पर्यावरण अभ्यासक रमेश गांवसान उक्तायले मत। बुरशेपणाक लागून चाळवल्ल्या बोरीमोळ केपेच्या लोकांनी बेंगलोर बेकरी केली बंद। बेकरीतल्या बुरशेपणाविशीं जायते फावट सांगूनय धनियान केल्ली आडनदर, सांगतात थळावेलो। शिवोली सेंट एंथनी चर्ची लागसार हिट अँड रनात एकलो जखमी। वेगान येवपी विदेशी पर्यटकांक थळाव्याक धपको दिवन काडलो पळ। आणि माशेल बाजारात पार्क केल्ली स्कूटर चोरप्याक म्हाड्डोळ पुलिशेन केली अटक। संबंधित गाडयेच्या धन्यान पुलिशेंत केल्ले कागाळी उपरांत पुलिशेची कारवाय। आता खबरो विस्तारान। बेती वाठारांतल्या मालीम जेटीचेर शेनवारा 35 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या कामगाराच्या तकलेर फातर घालून खून केल्ल्याचे कळटा। ह्या वाठारांत केबल ओडोवपाचें काम करतना कर्मचाऱ्यांक ह्या कामगाराची कूड दिसून आयिल्ली। ते उपरांत तांच्यांनी हे विशीं परवरे पुलिशेक कैद केल्ले खंय, मात सापडिल्ली कूड कोणाची ती अजून मेरेन स्पश्ट जावंक ना। देखून परवरे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल सांजे 5 सुमार परवरी पुलीस स्टेशनाचेर एक फोन येता आनी बेतीम सायड मांडवी ब्रिजाचे पोना जी मालीम जेटी आसा तेजे सायडीक जे बेतीचे ओल्ड जे फिश मार्केट आसा ते फिश मार्केटान खंय तरी एक डेड बॉडी पडलेली सापडटा आनी ही डेड बॉडी जी आसा ती डेड बॉडी तेजे तकलेर फातर घालून त्या मनशाक थंय मारून उडयल्लो आनी जो कोणाचो मृत्यू जाला तेजे वय सुमार 35 ते 40 ह्या वय गटाचे मदीं आसतले। आनी मेन गजाल म्हटल्यार जेन्ना तो जो वाठार आसा ते जे ओल्ड मार्केट आसा ते मार्केट सगळे जे झाडांनी जे पावसान जी झाडां वाडलेली आसा त्या झाडांक लागून थंय अशें जे कितें इन्सिडंट घडटा तो कांय दिश्टी पडना। आनी त्या सायटीचेर आमकां सुद्दां खुबश्यो अश्यो बाटल्यो आनी खुबशे अशे नाका जाल्ले थंय कामां जातात ती आमकां थंय दिश्टी पडलेली आसात। आनी मेन जे थळावे म्हणटात की थंयच्यान स्कूल बसीक लागून भुरगीं सुद्दां थंयच्यान तांकां वयची पडटा आनी तांकां सुद्दां खंय तरी थंय भंय आसा। जाल्यार थंय केबलवाले जेन्ना आपलो केबल ओडपाक लागून थंय केबल लायनीचेर आपलें काम करताले तेन्ना तेणी ही डेड बॉडी थंय तेणी पळयली आनी सोमतोच तेणी परवरी पुलीस स्टेशनाचेर कॉल केलो आनी परवरी पुलीस स्टेशनान रोखडेच थंय येवन ती बॉडीची सगळी तपासणी केली। पूण आजून पर्यंत ती जी बॉडी कोणाची आसा ती एक लेबर म्हणून अशें ताका पळयल्यार कळटा, पूण ती बॉडी कोणाची आसा ती आजून पर्यंत थंय पुलिसांक कळयली ना। आनी हेजेर परवरीचो पुलीस आजून तेंचो तपास चालू आसा आनी ही जी बातमी आसा ही बातमी जशी इन डिटेल आमकां मेळटली तशी आमी ती तुमचे मुखार हाडटले। कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर। मायनिंग परिणाम वाठार उणो करपाचो प्रस्ताव म्हळ्यार जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न आनी खण पेडेस्तांचेर अन्याय करपी आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासकांनी उक्तायलां। गोंय सारख्या ल्हान राज्यांत ह्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी जाली जाल्यार ताचो कांयच फायदो जावचो ना। वयल्यान मायनिंग वाठारांत समस्या वाडटल्यो असो भंय पर्यावरण अभ्यासकांक आसा। सध्याचो मायनिंग परिणाम वाठार 15 किलोमीटर अंतर असो मर्यादित आसा। तो आता उणो करून 10 किलोमीटर करचो असो प्रस्ताव जिल्लो मिनरल फाउंडेशनान खण आनी भूगर्भ खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। गव्हर्निंग काउन्सिलाची मान्यताय मेळटकीच हो प्रस्ताव उपरांत सरकाराक धाडटले अशेंय कळटा। पयलींच लीज वाठारा वयल्यान मायनिंग बेल्टात येवपी गांवांनी मायनिंग विरोधात नाराजी आसा। आता परिणाम वाठार उणो करून नेमके कितें साध्य करपाचे आसा असो प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांक पडला। फायदो लोकांक काय फायदो ना, त्याचे कारण अशें की एफेक्टेड एरिया मायनीच्यामुळे एफेक्टेड एरिया एक जाली आनी ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर जे जाता ना
ते 15 किलोमिटराच्या भायर सुद्धा चल्ले. त्यामुळे परत असा 15 किलोमिटराच्या भितर अफेक्टेड एरियाज आसा त्यो येतातच येता आणि गोवा ल्हान आसा त्याच्यामुळे हे 15 किलोमिटराचे अफेक्टेड एरिया येतातच येता ट्रान्सपोर्टेशनामुळे. ते दुसरी गजाल अशी की जेन्ना एखादे धाकटी स्टेट असता तेन्ना तिची जास्तीत जास्त काळजी घेवप असता, कारण धाकटी म्हणून ती, आणि म्हणून तिका जास्तीत जास्त प्रोटेक्शन दिवपा खातीर ते काम करप 10च्या ऐवजी 15 दवरप किलोमिटर. पण अजून हे कित्याक केला हेचे कोडे अजून उलगडना. हेचे एकच अर्थ जाता तो हो की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक 10 किलोमिटराच्या भायर अफेक्टेड लोकांक पयशे दिवपाचे ना किंवा अफेक्टेड लोकां खातीर कांय करपाचें ना असो तेचो अर्थ. आणि 10 किलोमिटर म्हणजे कितें, एरवी 10 किलोमिटर पण आतां ह्यो आमच्यो 5 मायनी, त्याच्या नंतर फुडें गेले की शिरगांव 2 मायनी जाल्यो, त्याच्या नंतर मागीर अनवरपाल जाल्यो, दिंगणे, सुर्ला, कोठंबी, पाळी, सोनशी, होंडा अश्यो सलग लागून आसा. पूण खंयसून 15 किलोमिटर धरतलो तूं, खंयसून धरतलो तूं? कुडण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, डिंगण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, काय होंडासून धरतलो, सोनशीसून धरतलो, नेमकी खंयसून धरतली तुमी 15 किलोमिटर? हो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आणि दुसरें, ट्रान्सपोर्टेशन 15 किलोमिटराच्या भायर जाता तेवूय लोक आसात ते अफेक्टेड लोक आसात. त्यामुळे हो गोंधळ जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान घातला ना, हो गोंधळ तेंच्यांनी निस्तरवपाक जाय. तिसरी गजाल अशी की आतां ज्यांची घरां एफेक्टेड आसात म्हणून मुख्यमंत्री सांगत आसला, आतां गेले कितलेशेच म्हयने जाले, तेंची घरां अजुनूय एफेक्टेड मायनी एरियेनूच आसात, ती अजून भायर काडिनात. आणि हे मदीं गोड बंगाल कित्याक उबे करतात तुमी? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेंगलोर बेकरीच्या बुरशेपणाक लागून चाळवल्ल्या बोरीमोळ केपेच्या थळाव्या लोकांनी निमणे कडेन ही बेकरी बंद केली. बेकरेंत बुरशेपणां जातात, बेकरी निवळ दवरात हे कितलेशेच फावट सांगून जाले, पूण बेकरीच्या धनयान कानामनार घेतले ना. ताका लागून निमणे कडेन बेकरी बंद केल्ल्याचे थळावे सांगतात. बेकरेंतली ही बुरशेपणां पळयात. फोडिल्ल्या तांतयांच्यो कवच्यो ट्रेनी तश्योच आसात. वयर मुसां भोंवतना दिश्टी पडटात. बेशिनाचे कुशीकूय बुरशेपणां आसात. मदींच कामगार न्हिदिल्ले दिश्टी पडटात. कुडीच्या चारूय कोनशांनी कोयराच्यो राशी आसात. हेच परिस्थितीत हे कामगार जायत्यो वस्तू तयार करून त्यो लोकांक विकताले. तुम्ही ह्याच बिल्डिंगेर रावता आणि खंय तरी तुम्ही बी हे जे घडटाले ते नोट केला. एक्झॅक्टली कितें करताले ते हांगा? हिंग म्हळ्यार आमी सांजचे वयता पासय वयताना आमी पळयता आसले. हिंग सगळे हळशीक आतां निवड केलाय आमी सगळे. ताटी पडून उडयता आसले, शीत उडयता आसले, सगळे घाण, आणि ते उदक भरून भरून दवरता आसले. उदक कित्याक भरून दवरता आसले? हांड्यान सगळे मूस भरून, आणि सगळे बेकरीचे सामान बिस्कीट व्हरता, उकते व्हरता आसले सगळे. केल्ल्यो केक व्हरून कितें व्हरून उकते सगळे. धाक नासलेले, पाऊस पडटा आसले तशी घेवन वयता आसले. यात कितली तेंप जालो चालू आसता जाले घेयला ते नासून तेमी सद्दां. हांव सुद्दां 2-3 फाटी सांगले, हे कितें करता रे, वास येता म्हळ्यार करता मॅडम करता जाले. अनहायजिनिका लागून हे आतांचो न्हू, हे जायत म्हयने जाले आनी मागीर सुद्दां जायत वरोस जाले. आनी ऑलवेज न्हू हांवें तांकां ऑन केलें. जायत पाटी हांवें सांगिल्लें, चोय बाबा तुमगेले कचरेपण इतले ईट येताली, म्हाजे स्वता हात पूण जाले आतां कंप्लीट साफ केलो. बट हिंगा उब रावपाक वास आनी आख्खे मूस भोगताले. इतले मूस आनी इतले तेमी उदक सांठोवन दवरताले, हांड्याचे हांड्यो. ते हिंगान म्हाका दिसता हिंगान रावपा नासले, मनशान रावपाचें न्हू. आनी भितर जाल्यार सारके किडे, आख्खे किडे कंप्लीट. ते आनी सामके भितर आनी पांय घालपा सारके कांयच ना. सगळे थिंगाच तांत्यो फोडलेल्यो, थिंगाच हुंदीर भोंवता. आनी लोकांनी ऑन टॉप हिंगा भायल्यान काण पेटीस आनी रस्त्यार दवरताय, भायल्यान हाडूताय, ते पासून लोकांक चयला. ताका आनीक पाटी हांवें सांगिल्लें, ते पात्रांवाक सांगिल्लें, बाबा ये मातशे निवळसाणेन दवर. वयल्यान ते म्हणटा ना, सर जी हम लोग ने कैमरा डाला है, हम लोग क्लीन करेगा, प्लीज इस बार माफ करो. लास्ट टायम ताका सांगिल्लें, ओके बरें आहा. आनीक पाटाक सांगिल्लें, तरी पूण तो आयकपाक तयार ना. म्हाका दिसता ते चड सामकी वास आनी ते म्हाका दिसता पोटाची खावपा वस्त ती. लोकांक कितें तरी जालें. लोक आतां जाणटे लोक बाबा तेमगे इस्तिमोसां कितें घेतात, लोकांचे चुरचुरे, कोणाकूय कितें जालें, फूड इन्फेक्शन कितें पॉयझन जाल्यार कोण जबाबदार? हे खूब काळीज दुखलें मुगेलें. तेका लागून हांवें आतां एक्शन घेवपालो, कितें करपा जाय गोवोरमेंटान
आनी आमचेर कंप्लिटली आमकां लायसन्स कॅन्सल करपाक जाय कित्याक हे सगळें चड अनहायजेनीक तो लोकांक हायले मागीर लोकांक जेवण हेळटाय आमी लोक इस्तिमोसान भुरगीं बी वचोन तेंगे पेस्ट्री बी जाय ते इस्तिमोसान खाताय घेताय बट हेमगे चोवपाक गेले जाल्यार आमी जिवा वांगडा हेळटाय पयशांचो हेळ टायम फकत आमकां पयशे मेळ्ळ्यार पुरो मनशाको हेळोन जिवा वांगडा हेळोन बोरीमळ केपेंच्या बेंगलोर बेकरीत बुरशेपणां जातालीं बेकरेंत नितळसाण दवरात म्हूण थळावे लोक सांगून थकले पूण कोणेच काना मनार घेतले ना ताका लागून निमाणे कडेन चाळविल्ल्या लोकांनी बेकरी बंद करपाक लायली. तुमी बी रेजिडेंट आनी हांगा जे चलताले ते खरे तरी लोकांक खूब अनहायजेनीक तेजेर तुमगे कितें म्हणणें आसा? आमगेले तेणी निवळ दवरूंक जाय भितर सगळें हळशीक जाता न्हू तेणी तांतयां हे ते सगळें दवरतात भितर कचरो आसता न्हू सगळें भितर निवळ दवरूंक जाय तेणी कित्याक हिंगाय सगळें तूं जाणा हिंगा किमसाने हेजेन तेजेन ते कचऱ्यान आनीक चड जाता कळ्ळें न्हू आनी तेणी चोवपाक जाय आपल्या गेलें हेल्थाक लागून दुसऱ्याचे हेल्थ पिड्यार जाता न्हू ह्या भाशेन कळ्ळें न्हू. आतां तुमकां वास बी येतालो ते कितें करताले ते? हय वास तांकां येतालो वास कित्याक आमचे सायडीन आसता न्हू तांकां वयर वास येतालो चड वास हय. आनी निवळसाण नासलेली कांय क्लीन कांय नासली सगळे जेंट्सूच काय मोस किडे बिडे आसताले तेंच्या हितून कचऱ्यान बिचऱ्यान. पयर 2 दीस जालो खंय तरी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी त्या व्हिडिओ व्हायरलाचेर लोक खंयचे जे स्थानीक आसा फियामो जावं शेल्डे एरियेचे ते चावल्ले आसात आयज खंय तरी ते इश्यूचेर तेणी तो व्हायरल जावन जो शॉप ओपन केलो तो तेज्या रागान आयज एक लोकलकांनी थंय तांकां येवन खंय तरी हेचेर जाप विचारले आनी तांकां शॉप बंद करपाक लायलें. आज तेकाच लागून ज्या जाग्यार जे बिस्किट्स मागीर तेंगेले वेव्हार चालू आसता ते बेकरी दवरतात थंय आमी हांगा येयल्ले आसा म्हाज्या फाटल्यानच त्या लोकांक रेजिडेंट आसा तेय हेजे बद्दल सांगले ही गोश्ट आसा ती फाटली खूब तेंपाच्यान चालू आसा तेणी जो विशाल नगरास तेणी तांकां वॉर्न केल्ले ती लेडीज आसा तेणी सांगले तांकां रिक्वेस्ट करताले हे गोश्टी बरी न्हू कित्याक हे अनहायजेनिका लागून लोक बरे ना पडपाक शकता आनी खंय तरी हेजेर तुमी हे गोश्टी सुदारपाक जाय पूण तेणी लक्ष दिवना. हांव बोरीमळ केपेंच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानी केली. शिवोली सेंट एंथनी चर्ची लागसार शेनवारा राती हिट अँड रन जालो. नेटान आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकान एकले थळाव्याक धपको दिवन पळ काडलो. ह्या अपघातात थळाव्या नागरिकाक बरोच मार लागला. उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला. पुलिशेन घडणूक थळाचो पंचनामा केला. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या विदेशी पर्यटकाचो सोद घेवप चालू आसा. एक्सिडेंट कसो जालो? तूं खंयसून वयतालो कितें? काय कळोंक ना तुका कसो जालो तूं? मारली ती गाडी तुजेर कोणें? कांयच कळोंक ना. कितें जाल्लें? एक्सिडेंट कसो जालो? एकटो आसलो आनी कितें कळलो म्हणजे खंयसून वयतालो कोणें मारली? फॉरनर कोण तरी. ओके हो कसो वयतालो? घरा वयतालो म्हणजे आनी मागीर फॉरनरान थेट हेजेर मारली पांयार मारली. आतां कितें इंजर्ड जालो पांय? फ्रॅक्चर आसा. ओके फॉरनर आतां खंय आहा कितें? हां फॉरनर पळोवलो मारून. ओके अजून काय फॉरनराचो पत्तो ना. माशेल बाजारात पार्क केल्ली स्कूटर चोरून व्हरपी दिल बहादूर महातो ह्या नेपाळी चोराक म्हाड्डोळ पुलिशेन अटक केली. हे प्रकरणात खांडोळ्याच्या श्याम नायक हांणी आपले स्कूटर चोरयेक गेल्ल्याची म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. उपरांत पुलिसांनी सोद घेवन चोराक अटक केली. मार्केटातल्या ओमकार कलेक्शन शॉप या दुकाना मुखार पार्क केल्ली तांबड्या कलरची प्लेजर दुचाकी चोरिल्ल्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसांनी दिल बहादूर महातो पिराय 35 वर्सां रावपी माशेलान पूण मूळ नेपाळ हेका अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणात श्याम रोहिदास नायक रावपी अमेळवाडा खांडोळा हांणी म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ही घडणूक काल शेनवाराक राती कडेन 10:15 ते 10:30 मजगती माशेल मार्केटात घडिल्ली. म्हाड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाड्डोळच्यान हांव शेखर नायक.
शिवसेना आणि भारतीय कामगार सेना हांच्यांनी भाजप सरकाराच्या विरोधात आयतारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली. फाटल्या 3 वर्सां पयलीं गोंयच्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी एस्मा नांवाचो कायदो लागू केल्लो. मात आता ह्या एस्मा कायद्या कालावधी वाडयला. हो कायदो फाटीं घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केली. तशेंच मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्राच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा विरोधात अभियान सुरू करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि भारतीय कामगार सेना हांच्या वतीन आज आझाद मैदानार आमी एक निदर्शनां केल्ली आसा भाजप गोंय सरकारच्या विरोधात. कारण भाजपान हे दुसरें आमचें निदर्शन आसा. थोडे तेंप पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 15-20 दीस पयलीं आमचे जे भारतीय कामगार सेनेचे हांगचे इंचार्ज गोंयचे आनी शिवसेनेचे सचिव डॉक्टर रघुनाथ कुचीक हांच्या नेतृत्वा सकयल हांगा आमी सगळ्यांक निदर्शनां करपाक आपयल्ले. तेन्ना थोड्यांक येवंक मेळूंक ना. ते आज आयिल्ले आसा. त्या दिसूय जवळ जवळ 300-350 भुरगे हांगा जमिल्ले. आनी हे जे कंपनी स्पेशली सिप्ला कंपनी आनी ताज्या बरोबर कित्येक ज्यो कंपनी 7 कंपनींनी भारतीय कामगार सेना आसा, ह्या सगळ्या कंपनींचे जे कामगार आसा ते हांगा एकत्र आयिल्ले कारण एस्मा एक्ट म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट जो आसा तो तांचेर लायिल्लो आसा, लागू केल्लो आसा. हरशी एस्मा एक्ट जो आसा पयलीं तांणी 1 वर्स लागू केल्लो आनी ह्या ऑक्टोबराच्या 10 तारखेक तांणी तो एक्सटेंड केला परत. आतां आमचे नेक्स्ट स्टेप हे आसा की आतां ते येत्या महाराष्ट्राचें जे इलेक्शन आहा, कित्याक खुबशे जे भुरगे आहा ते सिंधुदुर्गांतले आसा. सो तांकां आमी सांगिल्लें आसा की महाराष्ट्रान कित्याक जेन्ना निवडणुका येता तेन्नाच मतदार हो राजा जाता. नाल्यार ताज्या उपरांत हे पॉलिटिशनूच राजा आसता. फक्त म्हणपाक लोकशाही हांगा आसा, नाल्यार हांगा राजशाहीच चालू आसा. आनी हे जे 8 दीस आसा ते हांवें तांकां सांगलां की ह्या 8 दिसान जे भाजपा पदाधिकारी म्हण कार्यकर्ता म्हण मंत्री आनी खासदार कोण तुमचे कडेन मतां मागपाक येता तांकां पयलीं जाप विचारात, तांकां तो एस्मा फाटीं काडूंक लाया. आनी दुसऱ्या वटेन आमची कोर्टांनी फायट चालूच आसा. कोर्टान भारतीय कामगार सेनेन कोर्टान सुद्दां हे एस्मा खातीर सूट फायल केल्ली आसा. सो थंय आमकां डेटी पडल्या आनी ते आमचे कोर्टान चालूच आसा. पूण कोर्टा भायरूय आमी हांकां परत निदर्शनां करून हेच सांगता की आमचेर कामगारांचेर अन्याय जाता. तेन्ना ह्या अन्याय विरोधान आमकां आवाज उठोवपा खातीर तो बाबा एस्मा काडा. आनी ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर थंय कोण येता मतां मागपाक ताजेरूय दबाव हाडून खंय तरी एस्मा फाटीं घेवपाचो प्रयत्न आमी करतले. काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लोकांक वरांची वरां आपल्या कामां खातीर लायनीन रावचें पडटा. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जातात. काणकोणा एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता. ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्टरान सांगलां. तशेंच जाता तितले बेगीन पोस्ट ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांक भरती करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. लायनी रावपा पडटा. तुमी चोवपाक शकताय लोक लायनी आसाय. वयल्यान तांचो मेन म्हणटा की स्टाफ कमी आसा आनीक लायनी रावता डिले जायत रावता. म्हणल्यार बेगीन कामां जायना लोकांनी. कित्याक काणकोणा एकूच पोस्ट आसा आनी लोक खूब पयसून येताय. सो लोकांक लायनी उबो रावपा पडटा. चड मेन प्रॉब्लम कितें तांचो स्टाफ कमी आसा आनी ते बेगीन कामां जायनाय. लायनी रावले लोक थोडे वाडे उपाशी पडार येता बाबा आपणा बेगीन काम जावपा जाय म्हूण. थोड्या अशें करून जाणटी बिणटी आसा तांकां बसपाक मेन ते बसपाक तांकां जागो उरना. आता कितले टाइम जाला आता हे त्रास जायत आसा कितलो हे डेलीच जातले हांव मागता जातले बेगीन हे सगळें क्लियर करचें आनी तांचो स्टाफ जाल्यार स्टाफ दिवचो. काणकोण पोस्ट ऑफिसाची गरज जी आसा ती ह्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत ह्या वाठारांतल्या लोकांक खूब गरजेची. आनी बाकीची पळय सगळी पोस्ट आसा ती सब पोस्ट. आनी ह्या पोस्टांक पयलीं जो स्टाफ आशिल्लो तो स्टाफ त्या लोकसंख्येच्या मानान आनी त्या कामाच्या मानान सफिशियंट आशिल्लो, वाजवी आशिल्लो. आज ट्युरिजम वाडला, पार्सल वाडल्यात. जरी बटवडट पत्रांत जरी कमी जालो तरी ह्यो गजाली अत्यंत खूब वाडल्यात. आनी अशा वेळार ह्या पोस्टाचो हो स्टाफ जो आसा हो स्टाफ हें काम पेलूंक शकना अशें म्हाका दिसता. पोस्टाची सुविधा बरी जावचे खातीर हांगा जाय तितलो स्टाफ दिवपाची अत्यंत गरज आसा. जावपा कारण आमचे परमिटी ना पोस्टाक चलना. परमिटी ना जाल्यार ते बिटी घालूंक मेळना. बॅग ओपन करपा जाय आनी बॅग रिसीव करून प्रत्येक पोस्टमॅनाक बिटी घालपा जाय. पोस्टमॅन प्लस गांवचे GDS आसा खोतिगांव, गावणगोई, आगोंद, खोला, पैंगीण
अशे 8 बियो आसात. ते 8 बियो सगळ्यां पोस्ट घालून सगळ्यांक धाडचे पडटा. तेच पयलीं 5 येवपाकूच जाय आमकां. एडजस्ट केल्यार फास्ट एडजस्ट करूंक पडटा आमकां. घेवन आसतना आमी एडजस्ट करता. आता कितलो टायम जालो तुमी आनी पयलीं कितले टायमार वयताले तुमी भायर सरताले पार्सल घेवन? आमचो सकाळचो मेल आमगे 10 येता रेग्युलर. आनी समजा एक ड्रायव्हर लिव्हेर गेला, एक ड्रायव्हराक 2 रूट करचे पडटा. उक्क्या सांगे धरले ते सगळे धरून लास्ट काणकोण येवचे पडटा. हांव येयल्यार अकरा 12 वर्सां जाता हांगा. आनी होच प्रॉब्लेम इश्यू आमकां. लोकांक सदां लोकांक कंप्लेन आसा की हांगा डेली फेस करपा पडटा. काम चड आसता एवरी टायम. हेवी म्हळ्यार फॉरेनर्स बी येता, तितूंत रेल्वे बी एड केला. आमकां रेल्वे कावंटर बी पळोवचे पडटा. आनी प्लस पार्सल बुकींग, इंटरनॅशनल पार्सल्स बुकींग चड उरता. आनी रेल्वे एन्क्वायरी बी उरता. आनी पार्सल्स बुकिंगा टायमार न्ही खूब तांकां बी डिटेल्स सांगचे पडटा. ते स्टाफ आसून सुद्दां येना काय आनी वाडोवपा जाय तुमकां? आमकां स्टाफ वाडोवपा जाय हिंगा, स्ट्रेंथ वाडोवपा जाय. आतां तुमी कितें प्रोसेस केला कितें आतां स्ट्रेंथ वाडोवपा जाय? आमी तशें पयलीं रिपोर्ट केल्लो आसा स्टाफ. खंयची डिपार्टमेंटाक तुमी खंयची? SP ऑफिसर, सुप्रिटेंडंट ऑफ पोस्ट पणजी. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडये पर्यटन खात्यान माती भरवण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई करीत सुमार 7 ते 8 गाडये माती भरवण केले. पळयात. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान माती भरवण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या विशींचो आदेश मेळ्ळे उपरांत तांणी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडये माती भरवण केले. वर्साचे फक्त 3 ते 4 महिने आपल्या पोटा खातीर वावुरपी ह्या गाडेकारांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. ऐकात. माझा राजबाग विचार कितें जालां आतां अकस्मात ट्युरिजम येयले आनी आमचे बारीक लोकल लोकांले बारीक पोट भरपा मागीर बारीक ते कितें फ्रुट्स कितें विकताले कळ्ळें. कोणी अरावंड 30-40 वर्सां ते विकताय आनी ते 20 वर्सां विकताय. त्यानंतर ते मेडमी आमी तेन्ना जेन्ना मेडमीन आमकां सांगलें, मेडमीन सांगलें कितें तुमी कितें आपल्या भाशेन कितें पोट भराय लोकल लोक. त्या प्रमाणे ती बारी कितें आपल्या भाशेन तुका बारबारके दुकानकार ते बसले आसले. ते परत हो GM जो ललिता जो GM आहा पळय फोटमान ट्युरिजमान धाडटा. आनी ते फुटमान ट्युरिजमान धाडटा ट्युरिजम तेजी एक्शन घेता. मान करता आमी इलिगल आहा म्हणून. ते एक पटाय जाय गव्हर्मेंट आपले इतले जॉब ना लोकांक जॉब दिवन बाबा कामां लावपा म्हणून. कितें बारीकशी ती आपल्याला एक सकाळ फुडें आयले ती मनशां रातची 9 वाजमार वयताय कितें आपल्या पटाचे कितें करताय. आज ते येवन ते परत मोडून आख्खी ते आड घालून सगळें पाड करून उडयलें. अशें कित्याक लागून मोडप जाता आतां परत 2 फावटी मोडप जालें हॉटेल तेंचेर लोड घालता. हॉटेलान पळय लोड असो घालता कितें सांग हॉटेल ते फोटमान तांकां डायरेक्ट ट्युरिजमान धाडटा. तेन्ना ते डायरेक्टराचे मागीर प्रेशर येता. ते डायरेक्टराक फोन करताय आनी बाबा अशें आहा हिंगा मागीर ते त्या नंतर डायरेक्टर मदीं धाडून मोडून घेता. अशें तुमी हॉटेला कडेन तुमी कावन्सिलर जावन तुमी आतां आमी सगळीं जी हॉटेलां गेल्ले हॉटेलां GMा मेळपा म्हण गेले. GM हांवें GMा फोन केलो. GM कसो फोन उठयना. त्या नंतर हांवांचे रमाकांत नायक तो गेल्लो म्हाजे बरोबर आसलो आनी आमगे ते लोकूय गेले स्थानीक लोक. आतां आमगे मिनिस्टर बीन हांगा मिनिस्टर सांगून बाबा कितें ते करता आसले. मिनिस्टर आमगे भायले देशाक गेलो, ऑस्ट्रेलिया गेलो स्पीकर सर. म्हणटा अशें जावपा जायना. लोकलांचे साम त्रास जाताय. लोकलांक खूब त्रास करताय. हे कित्याक हॉटेल चड करता. हॉटेला पळय रातीन पळय सावंड सिस्टम चलता. कोण तेंगे हें करना. अकरमात तेंगे सावंड सिस्टम चलता. आसून लोकल कितें आहा लोक पोट भरता. लोकल लोक पोट भरता म्हणून कोणाक फोन करनाय. चलता बरें कर. त्या नंतर तेंगे बारीक अशें करून ते बिचार ते कितें ते हें घालताय बॅड घालता. बॅड ते राती 9-10 म्हणा ते बॅड चालू उरता हिंगा. हांव GMाक सांगता बरें बाबा कितें आहा तुगे मनाक कितें आहा तें तूं सारकें कॉम्प्रोमायज करून मोकळें करचें अशें म्हणून. अशें करून तेंचेर अत्याचार करूं जायना न्हू. कितें ते बारीक सकाळ फुडें कितें जोडटा रातीन आपल्या भुरग्यांक कितें पोट भरताय. आज आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट हांगा आयिल्ले आसा कित्याक आमचे गव्हर्मेंटाचे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन्स आसा की इलिगल स्ट्रक्चर्स आर नॉट टू बी टॉलरेटेड ऑन द बीच. सो हांगासर जितले स्ट्रक्चर्स आमी आज 7 स्ट्रक्चर्स मोडल्या. ओके इट लुक्स लायक हट्स. सो हे आमी सगळे मोडिल्ले आसा कित्याक दे डोंट हॅव परमिशन. कसलेंच परमिशन ना. सो आमकां डायरेक्शन्स आसा पयले ऑथॉरिटीजा कडल्यान गव्हर्मेंटा कडल्यान की हे सगळे टॉलरेट करपाचें ना आनी वॉट एवर इलिगल स्ट्रक्चर्स आर देर ऑन द बीच हॅव टू बी रिमूव. सो आमी 3 वीक पयलीं आमी हांगा सगळ्यांक येवन वॉर्निंग दिवन गेले की तुमीच काडा कितें काडपाक आसा तें नाजाल्यार मागीर आमकां हांगा येवन डेमोलिश करचें पडटलें म्हणून. ओके सो त्या फाटल्यान वॉर्निंग दिवन सुद्दां कांय काडिल्लें ना. सो आमकां आज हांगा येवन सगळें हे डेमोलिश आमकां तांकां आमी चान्स दिलो टू रिमूव इट बाय देम सेल्फ. तांकां तुमीच काडा म्हणून. आनी मागीर आमी तांकां एसिस्ट केलें आनी आमचे जे लेबरर्स घेवन आमचे
सगळे स्टाफाक घेवन आमी असिस्ट करून आमी वी हॅव रिमूव्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स. तेमी लोकल्स म्हणटा खूब वर्सां तुमची हांगा चालू आसले पण आतां कित्याक मोडपाक जाय आसले फुडें तेका चलोवपाक तांकां एक लोकल्सो चान्स दिवपाक जाय. ना कशें आसा कितें धंदो करपाक जाय जाल्यार लिगली करपाक जाय. आतां हाका कसलीच परमिशनां ना आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट बिचार कसले आडसळां विकपाक नाजाल्यार ज्यूस विकपाक असले धंदे आमी परमिशन दिना. आमी परमिशन दिता गव्हर्मेंट शॅक्स ऑन द बीच, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज गव्हर्मेंट शॅक्स, पण आमचे कडेन परमिशन घेवन करचें पडटा. पण असले हाका आमी परमिशन दिना. प्रायवेट शॅक्साक आमी परमिशन दिता. सो परमिशन घेवन करपाचें कितें आहा तें इलिगली करूंक मेळना. सो इलिगली केलें जाल्यार मागीर एक्शन जातात. अशी काणकोणा आनी खंय आसगा कितें अशें लोकल्स घालून ना आनी खंयचे बिचार आमकां अशें काय मेळना. कित्याक राजबाग बिचार एक पयलें आमी इवन पालोले बीच पाटले बीच बिचार कांय ना. कित्याक ते स्ट्रक्चर्स प्रायवेट रेस्टॉरंट्स आसा, प्रायवेट शॅक्स आसा, ते फाटल्यान आसा इन प्रायवेट प्रॉपर्टी. अँड जे आसा ते तांणी सगळ्यांनी सगळ्यां कडेन परमिशनां आसा. सो कंप्लेंट आयली, आमकां जर कंप्लेंट आयली फाल्यां आमी एक्शन घेतले. समबडी कंप्लेंट्स वील टेक एक्शन. भवेश बोरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केरी फोंडेच्या श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर म्हाड्डोळ पुलिसांनी पुजा नायकाक अटक केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फाटले कांय दिसाच्यान पुजा नायक पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या बंदखणीत आशिल्ली. मात श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर शेनवारा पुजा नायकाक म्हाड्डोळ पुलिशेन अटक केल्ली. उपरांत तिका न्यायालयांत हाजीर केल्ली. सद्याक न्यायालयाक पुजा 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. आम्ही म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनाच्या परिसरात आसा, ज्या जाग्यार पुजा नायक ही जॉब कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात सबंद घातलेली आसा, गोंयभर घातलेली आसा. आनी जो श्रीधर सतरकर आसलो तोय तेंचो रिलेटिव्स कोण तरी आशिल्लो आनी तो जेन्ना तेणी आत्महत्या केली आनी तेजी श्रीधर सतरकराच्या बायलेन जेन्ना म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाची तक्रार केली की एका श्रीधर सतरकराक आत्महत्या प्रवृत्त करपा खातीर पुजा नायकाचो हात आसा असो म्हणून तेणी कंप्लेंट केल्ली आसा. ह्या संदर्भात म्हाड्डोळ पुलिसांनी पुजा नायक हेका रितसर अटक केल्ली आसा आनी 3 दीस पोलीस कोठडी रिमांड मारलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाड्डोळच्या एकनाथ खेडेकर. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत